नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुंकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरावली पळयात आयच्यो हेडलायन्स। गोवा डेअरीच्या दुधान परतून जाली वाड, लिटरा आड फारीक करचे पडटले 58 रुपया। म्हादयच्या प्रश्नाचेर हाऊस कमिटी स्थापन करून सरकारान थंडायलो विषय, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। दाबोळे भशेन मोपा लागीं येवपाक दिवचो ना झोपड्यो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। अल्लादिनाचो चिराग घासलो आनी मोपाचेर टॅक्सी काउंटर आयले अशें जायना म्हणटा येरादारी मंत्री माविन गुदिनो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन केलो सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचो निषेध, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडोवपाक महाविद्यालय प्रशासनान थारला अपयशी, केलो आरोप। नौदळाक मेळटली 5वी सायलेंट किलर शार्क INS वागीर 23 जानेवारीक नौदळाच्या ताफ्यान जातली दाखल। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोवा डेअरीच्या दूध दरान लिटरा फाटल्यान 4 रुपया वाडल्यात, जाल्यार गोरवांच्या कावडेत किला फाटल्यान 4 रुपयांची वाड शेनवार सावन लागू जातली। दूध दरांत वाड केल्ल्या 4 रुपया मदले 2 रुपया दूध उत्पादकांक दितले, जाल्यार 2 रुपया गोवा डेअरीची आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर दवरतले। गोवा डेअरीची आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर नव्या संचालक मंडळान दूध दरांत वाड करपाचो निर्णय हाचे पयलींच घेतिल्लो, पूण जानेवारी म्हयन्याचे सुरवातेक दर वाड करपाक कांय संचालकांनी आक्षेप घेतिल्ल्यान दर वाड मुखार धुकल्ली। शुक्रारा जाल्ले संचालक मंडळाच्या बसकेंत शेनवारा सावन लिटरा फाटल्यान 4 रुपया वाडोवपाचो निर्णय घेतला। तशेंच गोरवांच्या खावडेत लेगीत शेनवार सावन किला फाटल्यान 4 रुपयांची वाड केल्या। दर एका गजाली वयल्यान सभाघरांत हाऊस कमिटीची मागणी करप, विजय सरदेसाय सरकारान म्हादयचो फुडार थारोवपा खातीर नेमिल्ल्या हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो ना म्हणटा। हाऊस कमिटी नेमून सरकारान हो प्रश्न कोल्ड स्टोरेजान घाला। इतिहास पळयलो जाल्यार ह्या हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो जायना अशेंय विजय म्हणटा। कर्नाटकांत वेंचणूक आसा, देखून सरकारान फकत वेळ सारून व्हरपा खातीर हें सगळें करता। समाज जर कर्नाटकांत भाजपा परत वेंचून आयली जाल्यार गोंयकारांनी म्हादय साप्प विसरची। कर्नाटका 100% उदक वळयतलेच अशी टिका विजयान केली। एक सांगूंक सोदता, आज WRDचो मंत्री आशिल्लो, तुमी ताका विचारलें कितें आतां फुडल्या आठवड्याक आमी मेळया म्हणटा। जे लोकांक दिसता ते म्हाकाय मातशें दिसूंक लागना, पूण हांव पयलींच शिता फुडें मीठ खावंक सोदना। एक अंडरस्टँडींग अशें आहा की म्हादयचो इश्यू पेटिल्लो, सरकारान तो थंडायर घालो आनी एक कोल्ड स्टोरेज तयार केली। कोल्ड स्टोरेज म्हळ्यार हाऊस कमिटी। आज मेरेन इतिहास अशें सांगता की ज्यो कमिटी जाता त्यो थंडार पडटात मागीर ते न्हिदयतात। सो सरकाराचो नेरेटीव कितें आशिल्लो? सरकाराचो नेरेटीव असो आशिल्लो की आमी म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां सांगलें, मुखेलमंत्र्यान, की आमी हो नोटिफाय करतात DPR, तूं कोर्टान वच। गोंयान बोवाळ जालो, सो आतां कितें हांगा कोर्टान वचचे पयलीं हाऊस कमिटी आहा, हाऊस कमिटींतल्यान कोर्टान वतलें न्ही। सो तितले मेरेन कर्नाटका इलेक्शन वतलें। आता कर्नाटकाच्या इलेक्शनान जर BJP आयली जाल्यार ते म्हादय गेलीच, मागीर हे आमकां सांगताले ते कोर्टान आसा, आतां कोर्टान झोपडया म्हणून। हे सगळें प्रिडिक्टेबल नेचरान, म्हळ्यार जे कळटा हे अशें गेम जावपाचे आहा म्हणून, हे अशें जायना जाल्यार पुरो म्हणून हांव देवा कडेन मागता। सो हांवें क्लियर तांकां त्या दिसा हावजान सांगिल्लें आहा, तुमी म्हाका हाऊस कमिटीन घाला, हांव तुमचे बरोबर कोऑपरेट करतलो। पूण आउटसायड द हाऊस जे गोंयचे मोगी आहा, जे आपले भशेन प्रेशर वाडयतात सरकाराचेर DPR विड्रॉ करपाक, तांणी जर खंय आपयलो जाल्यार तांकां हांव आदार करता।
दाबोळे ज्या तरेन झोपडपट्टी वाढल्या ती परिस्थिती मोपा जावची ना हाची जतनाय घेतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अधिवेशनात दिले। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान हे विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्ली। तशेंच थंयच्या थळाव्या पंचायतीक प्राधिकरणाचेर प्रतिनिधित्व दिवचें अशी मागणी विरेशान ह्या वेळार केली। स्पीकर सर, ऑथॉरिटीज मोपा ऑथॉरिटी हाडटा म्हणून ह्या कायद्यान आसा, ह्या बिलान आसा। सो जेन्ना ऑथॉरिटी हाडटा आमी पळयलां आसतले दाबोळे विमानतळ जेन्ना येयलो ते सायडीची लोकवस्ती कितें जाल्ली आसा ती। सो प्लॅनिंग कांय नासलेल्या कारणान तुमी पळयता आसतले झोपडपट्ट्यो जाल्ल्या थंय। तुमी पळयला इंदिरानगर जाला थंय, दुसरे सायडीन आमचे जुवारी नगर जाला। सो इतली जे एअरपोर्ट आसा थंय प्रिकॉशन्स कितें घेतले ह्या बिलान कायद्यान कांय मेन्शन केल्लें ना। तशेंच जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय तेंचे विलेज पंचायत जे मोपा एंड सराउंडींग विलेज पंचायत तेंचे पार्टिसिपेशन जावं ह्या ऑथॉरिटीन ही पीडीए कशें हाडल्या, बट पीडीएन पार्टिसिपेशन कोणाक दिल्लें ना। म्हटल्यार लोकल ऑथॉरिटी जे विलेज पंचायती कोण आसा जावं तेंचे सरपंच आसा, कित्याक लँड लुजर्स कोण आसा, लँड लुजर्स हे विलेजीचे आसा, हे गांवचे लोक आसा आनी तांकां आयज कांयच से आसची ना। थंय व्हडले स्ट्रक्चर येतलो, व्हडले बिल्डर लॉबी येतल्यो, व्हडली स्ट्रक्चर येतले, पण जे लोकल आसा तांकां कितें पोजिशन घेतले आयज सरकारान तेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना की कितें पोजिशन घेतले ते। सो हांव मागता की सरकारान हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवचें, लोकल जो प्रतिनिधी आसा ताका रिप्रेझेंटेशन दिवचें, तशेंच जे लोकल आमदार आसा तांकांय रिप्रेझेंटेशन दिवपाची गरज आसा, जावं तेंचे कडल्यान इनपुट्स मेळोवपाक जाय। फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां कोण येतले फायली पास करतले आनी वयतले, तशें जावपाक जायना। आयज डायरेक्ट रेझोल्युशन्स फाल्यां ग्रामसभेन घालपाकूच मेळची ना, रेझोल्युशन करपाक मेळची ना, ते डायरेक्ट पास करून घेतले। सो हे सरकारान एश्युरन्स दिवपाक जाय की आमी तांकां लोकल रिप्रेझेंटेशन दितले। सर स्पीकर सर, हो ओरिजिनल बिला खातीर अमेंडमेंट आसा। ओरिजिनल बिलान पीडीएच्या नुसार जशें म्हाडाच्याय बिलान लोकल रिप्रेझेंटेशन्स जे आसा पळय जे जाका दिवपाक जाय ते ओरिजिनल बिलान आसा। दुसरी गजाल स्पीकर सर, खंयसरूच म्हणजे हाज्या अंतर्गत म्हणजे आपले एअरपोर्ट ऑथॉरिटीच्या अंतर्गत झोपडपट्टी जावची न्ही हाची काळजी जी आसा ही म्हाडा घेतले, इतक्या एश्युरन्स दिता। मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी काउंटर घालप ही अल्लादिनाच्या दिव्यार घासपा सारकी गजाल न्हय, ताका योग्य प्रक्रिया पाळची पडटा अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोचें म्हणणें आसा। टॅक्सी मालकांक दिल्ले दर एक आश्वासन आमी पुराय करतले आनी मोपा विमानतळार टॅक्सी मालकांक खातीर तशेंच ब्लू कॅम्पा खातीर काउंटर आसतलो अशें माविनान ह्या वेळार सांगलें। काउंटर एक अलादीन लॅम्प कसो अशें विश केल्याने येयलो टेबलार अशें ना, व्यवस्थीतपणे फॉर्मेलिटी जावपा जाय। आमी उतर दिला ते आमी पालन करतले, व्यवस्थीतपणे तांकां फावो तो काउंटर मेळटलो, ब्लू कॅब तांकां मेळटले। आनी जे पेडणेचे आनी मांद्रेचे अशें दिसता की फकत पेडणेचो आमदार सांगता, मांद्रेच्या आमदारा आमी आश्वासन दिल्लें आसा फूल पेडणे तालुका तांकां व्यवस्थीतपणे फावो त्यो गाडयो मेळटल्यो, ब्लू कॅब मेळटल्यो। रिस्पॉन्स ना जाल्यार तांकां जाय काय ना तेणी थारोवपा जाय। तांकां ठरावीक ब्लॅक एंड येलो कॅब जाय आसले। वॉट इज ब्लू कॅब? इट इज नथिंग बट ब्लॅक एंड येलो। ब्लॅक एंड येलो पुराना जमाने की चीज आहे म्हणटा तशें। आदले तेंपाचे कितें हाडटा, आतां आमी नवीन ब्लू कॅब कितें तरी करया। न्यू एअरपोर्ट येयला, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट। विद्यार्थ्याचे प्रस्न सोडोवपाक महाविद्यालय प्रशासन अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचो निषेध करीत महाविद्यालया मुखार धरणे आंदोलन केलें। फाटल्या कांय वर्सां सावन महाविद्यालयान सर्ती, कार्यावळी आनी कार्यशाळा आयोजीत करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थी तिडकले। विद्यार्थी आनी शिक्षकां मदीं बरोच वाद जालो। विद्यार्थ्यां कडल्यान शिक्षकांचो अपमान लेगीत जालो। इतलेंच न्हय तर शिक्षक आनी विद्यार्थ्यां मदलो वाद इतलो वाडलो की पुलिसांक आपोवचे पडले। विद्यार्थी मंडळाक बेगोबेग सशक्त करचें अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन केली।
आयज 3:30 वरां जाली आमकां हांगा अजूनय प्रिंसिपल मेळूंक ना. दुसरी गोष्ट म्हणजे जितले फावटी आमी भुरग्यांचे इश्यूज जे घेवन वयता तेन्ना सुद्दां आमकां प्रिंसिपल एड्रेस करिना. 8 नोव्हेंबराक कावन्सील जाले, कावन्सिलान हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून चूज जालो, जॉयंट सेक्रेटरी आसले आनी कल्चरल सेक्रेटरी आनी फूल कावन्सील आसलो. तेंच्यांनी फूल ट्राय केले पयलीं आमकां की जिकोंक दिवपाक जायना, भुरग्यांक सांगताले वोट करपाक वचो नाका, ग्रुपांनी सांगलां की आमकां हें करूं नाका. तरी आसून आमचो जेन्ना कावन्सील येयलो तेन्ना ते इंडक्शन करपाचें ना म्हणूंक लागले. आतां इंडक्शन 2.5 म्हयने जाले. आमी रिक्वेस्ट करता आयज भुरग्यांक ह्या कॉलेजीन एकूय इव्हेंट जायना, खुबशे ते उदकाचे हे चलना, फॅन चलना आनी कितें चलना, हे सगळें आमी बरोवन व्हरता. भुरगे आमकां एक्सपेक्ट करता की कितें तरी करतले. जितले फावटी आमी पयलीं आमकां अप्रोच करिना, लेटरूय बरोवन दिले आनी आतां आमची मागणी आसा की बेगीन तेंच्यांनी एक तर भुरग्यांची सगळ्यांची मागणी आयकपाची, कॉलेजीन जे प्रोग्राम आहा ते करपाचे, भुरग्यांचे सगळ्यांचे आयकपाची. एकूय भुरग्याक हांगा ट्रीट करिना. तुमी कितले भुरग्यांक विचारतले. आयज हांगा 1,500 भुरगीं सगळ्या कॉलेजीची क्लास बंद करून व्हॉलंटियरली सकयल देंवली. तरी ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक धांवडयता पळय, थंय तुमी पळयल्यार भुरग्यांक ते धांवडयता एडमिनिस्ट्रेशन येवन 1,500. आमी जेन्ना वयर गेले तेन्ना आमकां लॉक करून दवरला. आमी व्हिडिओ फॉरवर्ड करता, आमकां लॉक करून दवरला आनी आतां आमचेर राग करता ते. प्रोजेक्ट 75 अंतर्गत मुंबईच्या माझगाव डॉकान बांदिल्ली कलवरी श्रेणीतल्या 5वी सबमरीन INS वागीर 23 जानेवारीक भारतीय नौदळाच्या ताफ्यांत दाखल जातली. भारतीय दर्यान चीनाच्या वाडट्या घुसखारीचे फाटभुंयेर ही पाणबुडी भारतीय नौदळाची क्षमता वाडयतली. फ्रांसाच्या सहकार्यान स्कॉर्पिन डिझायनाच्यो 6 पाणबुड्यो मुंबईच्या माझगाव डॉकान बांदपाचें काम सुरू आसा. हातूंतल्यो 4 पाणबुड्यो ह्यान आदींच भारतीय नौदळाच्या सेवेन दाखल जाल्ल्यान 5वी सबमरीन तयार आसा, जाल्यार 6व्या पाणबुडयेचेर काम चालू आसा. ये आत्मनिर्भर भारत की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये जो 5th, जैसे आपने बोला था कि 5वीं कलवरी क्लास सबमरीन है. पहले 2 सबमरीन जो हैं वो फ्रेंच टीम ऑन बोर्ड रहती थी और वो बनाते थे. उसके बाद धीरे धीरे इंडियन कंस्ट्रक्शन शुरू हुए और ये गर्व की बात है कि ये जो वागीर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली डन बाय MDL ने जो पूरा कंस्ट्रक्शन किया और ओवरसीइंग भी इंडियन नेवी ने किया. तो ये कम्प्लीटली डन इंडियन पूरा आत्मनिर्भरता के बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि बहुत एक आध ट्रायल्स छोड़ के बाकी सारे ट्रायल्स भी नेवी और MDL ने साथ में मिलकर के किया है. ये सबमरीन इंडियन नेवी की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस है. स्टेल्थ सबमरीन है प्लस एकदम साइलेंट सबमरीन है. इसके पास अच्छे एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, जैसे टॉर्पेडोज, मिसाइल्स एंड एडवांस वर्जन ऑफ माइंस हैं. और इसके पास जो कॉम्बैट सिस्टम है, जो माइंस, टॉर्पेडो और मिसाइल्स को फायर करने वाला एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बैट सिस्टम लगा हुआ है इसमें. प्लस इसके पास एडवांस वर्जन ऑफ सोनार्स हैं, जिसकी ब्रॉडबैंड और नैरो बैंड क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेंजेस मिलती हैं. प्लस इसके पास एडवांस वर्जन ऑफ रडार सिस्टम है. कांय लोक कोळशाचेर राजकारण करतात. कोळशाच्या येरादारी खातीर चड प्रमाणात प्रदूषण जाता. प्रदूषणा खातीर लोकांक दुयेंसाक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून हे कोळशाचें प्रदूषण बंद जावपाक जाय अशें मत कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझान उक्तायलें. शेनवारा कुट्टाळे वाठारांतल्या चलयांक लाडली लक्ष्मीची मंजुरी पत्रां वाटल्या उपरांत तो उलयतालो. कोळशाची येरादारी केल्ल्यान कोणाक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. तांणी उपजिल्लो अधिकाऱ्यांक भेट दिवन आपले प्रस्न मांडचे अशें वाझाचें म्हणणें आसा. जे फूल पोल्युशन जे कितें जाता तें इतलें जावपाक जायना. जेन्ना तेंच्यांनी सांगलां तसोच म्हाका दिसता जाता ते भाशेन लोकांनी आनी रेल्वेन आपलो मेंटेनन्स दवरपाक जाय. जे पोल्युशन जावपाक जायना, जे पोल्युशन जावपाक जायना तशेंच हे मेंटेनन्स दवरूनच म्हाका दिसता हें कोल व्हरपाक जाय. कित्याक लोकांक पोल्युशन जाता, हें पोल्युशन जावपाक दिवपाक शकना. सर कितें आसा, जे कोण पॉलिटिशियन आय न्हू ते सगळे आपले पर्सनल बेनिफीट घेवपाक सोदता. आनी हे पर्सनल म्हाका दिसता ते पॉलिटिकली यूज करपाक सोदता. पूण तो म्हाका ते पॉलिटिकली हे यूज करपाक नाका. पूण जे पोल्युशन आसा ते पोल्युशन जावपाक जायना इतलें म्हजें मत. कितें जाता, हांवें ऑलरेडी जे कोण असेंब्लीन हांवें घातला पळय, जे कोणाक इफेक्ट जाता ताणें कितें आहा तें डॉक्युमेंट कितें आसा तें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयचें आनी तेजें कितें प्रश्न आहा तें मांडचें. इतलें म्हणजे मत.
कोळशाच्या येरादारीक लागून फकत मुरगांवकारांकूच न्हय तर कुट्टाळी, वास्को आनी दोनापावला वाठारांतल्या तळ्याव्यांकूय त्रास सोंसचे पडटात. देखून कोळशाक लागून जावपी प्रदूषणाक म्हजो सदांच विरोध आसतलो अशें स्पश्ट मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. JSWच्या अधिकाऱ्यां कडेन म्हजें उलोवप जाल्लें आसा. येता त्या 2024 वर्सा तांच्या 25 वर्साच्या कंत्राटाचें नूतनीकरण जातलें. तेन्ना डोमाची बांदावळ केल्या उपरांत कोळशाचें प्रदूषण उणें जातलें अशें उतर तांणी दिल्लें आसा. मात अशें करून लेगीत जर प्रदूषण वाडलें जाल्यार आमी ओगी रावचे नात अशें संकल्पान ह्या वेळार कळीत केलें. When it comes to coal pollution will never change. कोल पोल्युशनाक जो आम पयलींसून विरोध करीत येयलेलो आसा अजून पर्यंत हांव विरोध करतलो. कित्याक हो कोल पोल्युशन कोण खाता? आमचे मुरगांवचे लोक खाता, स्पेशली सडा, जेटी, देस्तेरो, बोगदा हे एरियेचे लोक खाता. सो आमकां हो कोल पोल्युशन नाका. हो कोल पोल्युशन फक्त आमचे मुरमागांव न्हू, हो टोटल वारो येयलो काय वास्को वयता अप टू कोर्तालीं पर्यंत आनी तेवटेन दोनापावल पर्यंत सुद्दां वयता. सो हो कितें आसा म्हणपाक शकना कित्याक मुरमागांव सगळ्यांक इफेक्ट जाता. हांव जाणा हांवें JSWच्या लोकांक आपयलेले, तेंचे सगळे कंपनीचे मॅनेजमेंटाक आपयलेलो. तेंच्यांनी येवन म्हाजे कडेन भासाभासूय केल्लेली आसा आनी तांकां हांवें सांगलेलें आसा की कोल पोल्युशन तुमी कंट्रोलान दवरचें पडटलें. कित्याक कोल पोल्युशनाक जर वाडलो जाल्यार आमी तुमकां कशें ओगी रावपाना. आनी अजुनूय हांव सांगता की आमी कशें ओगी रावपाना जर कोल पोल्युशन तेंच्यान वाडयलें जाल्यार. आयज तुमी सांगता तशें जे तेंच्यांनी किपींग वाडोवन घेतलेलें आसा, बट तेजेर बाबतीन सुद्दां हांव JSW कडेन उलयलेलो आसा. तांकां सांगलेलें आसा तुमी जर वाडयता आनी जर पोल्युशन तुमी कंट्रोल करता जाल्यार आमकां बाबा ऑब्जेक्शन ना. तेज्या लागून तुमी डोम घालपाची गरज आसा आनी डोम घालपाक लागून तुमकां ते इनिशिएटीव घेवची पडटली. तेंचो इतलोच प्रॉब्लम जाल्लो आसा कित्याक म्हाका दिसता तेंच्या 24 तांकां जी लीज दिल्लेली एग्रीमेंट आसा तो तेंचो एक्सपायर जाता दिसता 25 इयर्साचो काय 30 इयर्साचो. सो तेज्या लागून ते लीज एग्रीमेंट रिन्यू करपाक लागून ते रावलेले आसा. तो रिन्यू जाल्या उपरांत तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले आसा की बाबा ते डोम घालतले म्हणून. आनी ते डोम घालनासतना जर ते ऑपरेशन करपाक सोदता न्हू जाल्यार हे आमी जावपाक दिवपाना. कित्याक आमकां गोवोरमेंटान सुद्दां एश्युरन्स दिल्लेलो आसलेलो इन द हावस. CMन सांगलेलें आसलेलें आमी आनी कॅपेसिटी आसा ती कोलाची वाडोवपाना म्हणून. सो म्हाका लोकांक कोणाक भिवपाची गरज ना कित्याक थंयसर जो आसा पळय तोच चलतलो. ताका वाडोवपाक दिवपाना. वाडयता जाल्यार तांकां डोम घालपाची गरज आसा. सरकार फकत इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारूच न्हय जाल्यार कोल हँडलिंग सरकार लेगीत जाला असो आरोप करीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो निमंत्रक विकास भगतान सरकाराचेर फोग काडलो. केंद्र सरकारान MPT बंदराचेर चड कोळसो हाताळपा खातीर दिल्लो पर्यावरणीय परवानो पळयल्यार भाजपा सरकाराचे वयले इंजीन ह्या गोंयच्या इंजिनांक आपल्याक जाय तशें आनी जाय थंय ओडटा हें कळटा अशें म्हणीत विकास भगतान टिका केली. आमी सगळे जाण जाणात की कोळशा खातीर केंद्र सरकारान एनवायरमेंट क्लियरन्स दिला. जो मुख्यमंत्री आमकां सांगतालो की आपूण कोळशाचो जो हें आसा वाडोवपाचो जो आहा ते वाडोवचो ना, आपूण कमी करतलो. हें आमकां तांणी 2 वेळा सांगलें. एक 15 नोव्हेंबर आनी एक 25 नोव्हेंबर. केन्ना सांगलें 2020 आनी आयज ताजें विपरीत करता. जो 7.5 मेट्रीक टन जो पळय हांगसान कोळ ट्रान्सपोर्ट जातालो तो वाडोवन 13 मेट्रीक टन करता. म्हाका दिसता वयली सरकाराचे जे इंजीन आसा ते म्हणटा डबल ते सगळे इंजिनां आयकना, आपल्या जाय तशें ओडून व्हरता. आनी आमचे केन्ना केन्नाय अध्यक्षय म्हणटा की हें इव्हेंट मॅनेज सरकार म्हणून. तातूंत मातसो वाडो ना म्हणटा हें कोल मॅनेजी सरकार जाला. ह्या सरकाराच्या कृतीचेर आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी हाजो निशेध करतात आनी सगळ्यांक खबर आसा हें कोळशा खातीर कित्याक करता. हांगा सगळ्यांक बॅगा पावल्ले आसात. गोंय काबार करून हे तुमी जे करतात ताका गोंयकार ओगी रावचे ना. हांव सरकाराक शिटकावणी दिता, खास करून मुख्यमंत्र्याक. तूं दर वेळाक गोंयकाराक फटयता. तूं सांगतालो कोल वाडचो ना, उलट आपूण कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट कमी करतलो म्हणून. आयज उलट करता, तूं वाडयता. दोबराद वाडयलें तुवें, 2 पटीन वाडयता. म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आनी एनवायरमेंट सेल ह्या कन्व्हेनर ह्या नात्यान हांव सरकारच्या ह्या कृतीचो तीव्र निशेध करता आनी सगळे गोंयकार भावां कडेन मागता की हे जे सरकार करता ह्या सरकाराक आमी बुद्ध शिकोवपाक जाय. जो पर्यंत आमी बुद्ध शिकोवची ना तो पर्यंत हे सरकार जाग्यार येवचें ना. दुसऱ्यांक कंटेंट दितले जाल्यार स्वता पयलीं कंटेंट वाचपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोवा इज रिडींग हे डिजिटल लायब्ररीचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. शेनवारा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हाजेरीन डिजिटल लायब्ररीचें उक्तावण जालें. प्रथम ह्या NGOन राज्य सरकाराच्या जोड पालवान ही डिजिटल लायब्ररी सुरू केल्या.
आज सोशल मिडियाचे जितके भुरगे आसात ह्या सगळ्या जाणांक वेगवेगळे यंग भुरगीं फॉलो करीत आसात. म्हणून माझी एकच रिक्वेस्ट आसा आमच्या सगळ्या यंग भुरग्यांक की तुम्ही कंटेंट क्रिएटर जावचे, तुमचे सोशल मिडियाचेर फॉलोवर जावचे. ते जर आसत जाल्यार तुमचे रिडिंग हॅबिट वाडचे पडटल्यो. जोपर्यंत रिडिंग हॅबिट वाढना तोपर्यंत तुम्ही कंटेंट क्रिएटर्स जावपाक शकना. Pratham, so I am congratulating for the Pratham NGO for starting this Goa is Reading a program. Once again, give a big round of applause to the Pratham NGO. आमचे खूप अभिनंदन करता, मनापासून NGO अभिनंदन करता. at a free of cost. त्याच्याने एक सुद्धा पैशाशिवाय हो कार्यक्रम ते आमच्या बरोबर टायअप करतात. ते आमचं इंडस टॉवर जे मोबाईल टॉवरात असा पुराय प्रोग्राम इंडस टॉवरच्या वतीन हो प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड असा आमकां. आज त्याच्याने एक बरी स्टेप इंडस टॉवर ह्या कंपनीने घेतला. तांचे हांव खूप अभिनंदन करता. गोयच्या बरोबर गोवा इज रिडिंग हो कार्यक्रम त्याच्याने सुरुवात केल्या. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर द इंडस आणि प्रथम एनजीओ दोगांच्या खातीर. वास्को साजमाय वॉर्डान फाटली 10 ते 12 वर्सां आडकून उरिल्ल्यो घाणयाऱ्या उदकांचो प्रस्न सुटावो करपाक 60 लाख खर्च करून नवी पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. पयलीं 200 mm पायप आशिल्ल्यान सगळें उदक साठवून उरतालें. आतां तें घाणयारें उदक सुरळीत वचपाक 280 mm पायप घालून हो घाणयाऱ्या उदकाचो प्रस्न कायम सुटावो करपाचो यत्न चालू आसा. तशेंच मॅन्युअल रिपेर आनी कांय सुवातेचेर नवे मॅन्युअल घाले अशें दाजी साळकारान कामाच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. हें काम खूप वेळ पेंडिंग आशिल्लें. हे पायप बस्टिंग आनी मॅन्युअल रिपेर्स म्हणजे आमी पळयताले की ही सगळी लायन जी हांगा आसा एक 2-3 कडेन आसा स्ट्रेचीस ते तरी सदांच पायप चॉकअप जातालो आनी बस जातालो आनी परत ते रिपेरिंग करपाक त्रास जातालो. सो पयलींचे पायप आशिल्ले ते आतां सगळे चेंज करता आनी जे 200 डायाचे पायप आशिल्ले आतां ते 280 मातशे मोठे घालपाचे पायप म्हाजो हो प्रोजेक्ट आसा. आनी जंय मॅन्युअल आसा ते सगळे पिड्ड्यार जाल्यात, कॉलॅप्स जावपाच्या स्टेजीर आसा. सो जंय कॉलॅप्स जावपाच्या स्टेजीर आसा ते नवे बांदतले, जंय रिपेर करपा आसा ते रिपेर करतले आनी असो दोनूय मेळून हो प्रोजेक्ट आसा. हातूंत बरी गोश्ट जातली की ह्या वाठारांत आनी चॉकअप म्हणटा ते जावपाचे चान्सीस कमी, सिवरेज भायर सरप तेंय कमी जातले आनी थोडो लोकांक मातसो त्रास जायत एक 10-15 दीस. पूण हो जालें जाल्यार हो वन टायम प्रॉब्लेम सोल्युशन जातलें. अरावंड 60 लाखाचें काम आसा आनी आमचे सिवरेज डिपार्टमेंटाचें तें काम हातान घेतलां. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की हांगा एक जागृताय करपाक जाय. आयज हे सासमाय वार्डान आयज सिवरेजचें काम चालू केल्लें आसा. आमचे वास्कोचे एमएलए दाजी साळकर आनी हांगाचे आमचे सोशल वर्कर स्वराज नायक तो खूब फाटीं पडून व्हरून आमचे आमदाराक रिक्वेस्ट करून हांगा आयज टोटल 60 लाखाचें काम सिवरेजेचें काम चालू केल्लें आसा. आनी हो जो काम आसा हे खूब लाँग पेंडींग काम तो 10-12 वर्सां जालीं हांगा सिवरेजेचे खूब लोकांक प्रॉब्लम जाताले. सो आयज खरेंच हांव आमच्या आमदाराक एप्रिशिएट करता की इलेक्शनान 8 महिने जावन सुद्धा तेणें इतलें काम ते स्टार्ट केल्लें आसा. जरी आमी कॉन्टेस्ट केल्ले आमच्या मॅनिफेस्टोन खूब कितें गोश्टी घातलेले, मागीर सिवरेज आसत, मागीर गार्बेज प्रॉब्लम आसत, अनेक प्रॉब्लम, पूण ते सगळे आतां आमचो आमदार कृष्णा साळकर पूर्ण करता. हेच्या खातीर आमी खूब आभारी आसा की हे काम जाता. सिवरेज ही मेजर प्रॉब्लम आसलो, चोकअप जावप, इवन गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसत, रोड वायडनींग आसत, हे सगळे आमचो आमदार करतलो. फक्त 8-10 महिने जाले तो येवन, पूण तेजी कामाची पद्दत बरी चालू आसा. हेच्या खातीर तेचे धन्यवाद, तशेंच आमच्या सरकाराचे धन्यवाद. मडगावच्या एका हार्डवेअराच्या दुकान मालक जुगालराम चौधरीचेर जानेवारीच्या 8 तारखेक जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दुबाविताक बेगोबेग अटक करून ताचेर 307 कलमां आड खर कारवाय करची अशी मागणी मारवाडी समाजांतलो वांगडी गजेंद्र सिंग राजपुरोहित हाणें केला. या हल्ला प्रकरणाची सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियाचेर बरीच व्हायरल झाल्या. जानेवारीच्या 8 तारखेक हार्डवेअराच्या दुकानात काम करप्यान मालकाचेर हो हल्लो केल्लो. दुबाविताक अटक करपा खातीर पोलिसांचे वेगळे पंगड हेर राज्यांनी सक्रिय आसात. देखून रोखडेच ह्या दुबाविताक अटक जातली अशी माहिती मडगावचो पुलीस निरीक्षक जितेंद्र नायकान दिली. हमारे मित्र डूंगरराम चौधरी पर 8 तारीख को कातिलाना हमला हुआ था. धारदार हथियार से दुकान में हमला किया गया था
और कल्प्रिट अभी तक पकड़ा नहीं गया था। तो हम सब लोगों की ये भावनाएं थी कि कल्प्रिट को बहुत से जल्द अरेस्ट किया जाए। प्लस उस पर जो धारा लगी थी वो बहुत छोटी धारा थी। हमने पीआई साहब से रिक्वेस्ट करी कि धारा 307 लगाई जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ नज़र आ रहा है कि कल्प्रिट ने मारने के उद्देश्य से ही उस पर वार किया। जिस तरह का हथियार था, जिस जहाँ पे उसने सर पे वार किया, जहाँ पे उसने गर्दन पे वार किया, वो साफ शो कर रहा है कि उसका उद्देश्य मारना ही था। और अंत में उसको मालूम पड़ा कि मर गया है, तब वो छोड़कर भागा। तो पीआई साहब ने हमने दो रिक्वेस्ट की, एक तो कल्प्रिट को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, दूसरा उस पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि हमें और उसके परिवार को न्याय मिल सके। इस उद्देश्य से हम सब समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल्प्रिट होता है, चाहे वो किसी भी समाज से या कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान का किसी व्यक्ति को कल्प्रिट होता है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, ये हमारी डिमांड थी। और पीआई साहब ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हम इसको धारा को बदलेंगे और कल्प्रिट को बहुत जल्द अरेस्ट करेंगे। हमें भी कोई क्लू मिलता है तो उनको क्लू दिया जाए। उनकी 2-3 टीमें गई हुई है, बेंगलोर भी गई हुई है, राजस्थान भी गई हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और हम उनसे मिलने के बाद हमें मालूम पड़ा कि उनके काम से हम हैप्पी हैं और बहुत जल्द कल्प्रिट अरेस्ट कर दिया जाए। रिगार्डिंग दैट सेक्शन 307 कित्याक इम्प्लिमेंट जावना। आनी सेकंड थिंग एब्सकॉन्डिंग ऑफ एक्यूज आहा पळय तेजे हितून आमी सगळे ट्राय केले की तेजे ज्या दिसा तो ऑफेन्स जाला त्या दिसा पासून मोबायल आहा पळय तो स्विच ऑफ आहा आनी लोकेशन आमकां मेळना तेजें। सो आमी जे हें आसता तेजे टीम धाडल्या, इवन राजस्थान गेल्या, मागीर तेजे फ्लॅट जे थंय रावतालो त्या प्लेसीर आमची टीम आसा आनी आयज एक टीम आनी एक प्लेसीस धाडल्या जे टू डिस्क्लोज थंयसर धाडल्या। आनी सेक्शना प्रमाणे कितें जाल्लें की विक्टीम आतां हॉस्पिटलान आसलो आनी कंप्लेंट दिल्ली ती तेच्या भावान दिल्ली, तेजेर आमकां पुरे डिटेल्स ताणें दिवं नासले, म्हणून ते 326 रजिस्टर केलें। सबसिक्वेंटली आमी ते हें करून चेंज करून 307 करतले। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। तर रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।